नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात तुमका माय मोगाचो येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडामोडींचेर. गोंय ग्रीन झोनात आशिल्ल्यान राज्यांत लॉकडाऊन कांय प्रमाणात सदळ. केंद्र सरकारान लॉकडाऊन आनीक 2 सप्तकां मेरेन वाडयला. गोंयांत आयिल्ल्या 62 तारवट्यांमदल्या 60 तारवट्यांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह. तांत्रीक कारणाक लागून 2 जाणांची चाचणी परत करतले. कुंकळेच्या सीएस महाविद्यालयांत शिकोवपी कोंकणी शिक्षक प्राध्यापक नित्यानंद नायक संवसाराक अंतरले. लॉकडाऊनाक लागून देशभर वेगवेगळ्या सुवातांचेर अडकल्ल्या लोकां खातीर श्रमिक विशेष रेल्वे सुरू. गोंयच्या खणी संदर्भात सकारात्मक निर्णय येतलो म्हण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायल्या. आज 10वी-12वीच्या बोर्ड परीक्षेचो निर्णय 3 मे उपरांत. पेड क्वारंटायन म्हळ्यार घोटाळो, कुडतरेचो आमदार रेजिनाल्डाचो आरोप. इतल्यान आरडेक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdexgoa.com तशेंच आरडेक्स गोवा एपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर आरडेक्स गोवा युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडेक्स गोवा. देव बरें करूं.